नमस्कार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स म्हादयचेर ट्रिब्युनलाच्या वाडाक सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज 5 तारखेर सुनावणी प्रधानमंत्र्या मेरेन वचपाची तयारी गोंय मंत्रिमंडळाचो 5 सूत्री एक्शन प्लान सगळ्यांक एकठांय येवपाचो मुख्यमंत्र्याचो उलो डीपीआराक दिल्ली एनओसी प्रधानमंत्र्याकडेन उलोवन मुख्यमंत्र्यान सप्तका भितर फाटीं घेवन दाखोवची ना जाल्यार दिवचे युनायटेड ओपोजिशन म्हादयचेर आक्रमक सरकाराची खंय सेटिंग नाटकां गोवा टॅक्सी ॲपाक सरकाराचो बावटो मंत्रिमंडळाचे बसकेंत मान्यताय ॲपाक रजिस्टर जातल्या टॅक्सीवाल्यांक 2 वर्सां सगळे येरादारी कर माफ सरकाराची ॲपाचेर ऑफर मोपा एअरपोर्टार येलो ब्लॅक टॅक्सी काउंटर जायच म्हूण पेडणे टॅक्सीवाल्या रस्त्यार राजकीय फुडाऱ्यांचो तेंको इश्यू घेवन आमदार टॅक्सीवाल्यां बरोबर मंत्रालयांत मंत्री मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका 2016 केंद्रान घेतिल्लो नोटबंदीचो निर्णय योग्य सुप्रीम कोर्टाचो 4-8-1 निकाल नोटबंदीक आव्हान दिवपी 58 याचिका मांडल्यो भायर आरबीआयक विश्वासांत घेवनूच निर्णय सरसंघचालक भागवत गोंयांत Z+ सेक्युरिटी दाबोळे लँड नागेशी देवस्थानाच्या अगरसाणीत 6 दीस राबितो संघाची 2 दीस राष्ट्रीय बसका नागेशी 7 तारखेर कांपाला साखळे सप्तकी बाजाराक गोवा पालिका पसरकारांक करता नवे सुवातेर शिफ्ट जागे दिता म्हूण कळना फुडें नाशिल्ले 200 व्यापारी तयार जाग्या आडाव फामिलीच्यो फामिली म्हादयचेर ट्रिब्युनलाच्या अवार्डाक सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज 5 तारखेर सुनावणी कर्नाटकाक डीपीआराक दिल्ली एनओसी फाटीं घेवंक केंद्राक सांगतले जलशक्ती मंत्रालया कडच्यान डीपीआर कॉपी मागल्या केंद्रा कडेन वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी मागतले मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो म्हादयचेर सगळ्यांक एकठांय येवपाचो उलो कर्नाटकाच्या म्हादय डीपीआराचेर खवदळ पडल्या उपरांत सावंत सरकार फायर फायटिंग मोडान सरकाराचे शेपडेक उजो बीजेपीचे सरकार आशिल्ले केंद्र आणि कर्नाटका आड कोर्टात झगडपाची भाशा केंद्र सरकारा कडेन आमचो लढो हो चालूच उरतलो आमचो कर्नाटका कडेन आमचो प्रॅक्टिकली आणि सुप्रीम कोर्टातली आमची लढाई जी आसा ही चालूच उरतली आमकां खंयसर ऑब्जेक्शन घेवप शक्य आसा आमी तांकां खंयसर आडोवपाक शकतले ते करपा खातीर ताची पुराय स्ट्रॅटर्जी जी आसा ही आमी डिसायड केल्या ती स्ट्रॅटर्जी आमकां पब्लिकली लोकांक कोणाक सांगपाची गरज ना त्या ऑफिशियल मेमोरंडम आमच्या हातात मेळ्ळ्या उपरांत आमी लिगली आनी टेक्निकली ह्या दोनूय गजालीक विरोध करपाचे आसा ऑफिशियल मेमोरंडम जो आसा पुराय मेळ्ळ्या उपरांत आमी डिसिजन घेतलेलें आसा मंत्रिमंडळान 5 सूत्री एक्शन प्लान थारायला ट्रिब्युनलान कर्नाटकाक दिल्लो अवॉर्ड गोंयान हे आदी सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज केला त्या ट्रिब्युनलान अवॉर्ड पास केला ट्रिब्युनलान तांकां जें सांगलां 3.9 TMC उदक तुमकां आउट ऑफ द बेसीन व्हरपाक परमीट केला बट तो ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड जो आसा हो आमी सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज केला आमचो पयलो डिमांड केंद्र सरकारा कडेन आसतलो की CWCचो जो डीपीआर एप्रुवल दिला जी डीपीआर तेंच्यांनी जो एनओसी दिल्ल्या डीपीआराक सब्जेक्टेड घालून तो डीपीआर फाटीं घेवचो हो आमचो पयलो डिमांड आसा बोर्ड्स आनी स्टेट वायल्ड लायफ तांकां ज्यो परमिशन्स लागता आमी कर्नाटकाक नोटीस इश्यू करपाचें आसा रिगार्डींग दॅट तुमी वायल्ड लायफ सेंच्युरीन जें उदक कंटिन्युअसली वता तेजेर तुमी डायवर्ट करूं शकना तो आमी म्हणटा की जाता तितके बेगीन एक 8 ते 10 दिसां भितर केंद्र सरकारा कडेन आमची डिमांडूय आसतली की वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची आनी कर्नाटकान इल्लिगली डायवर्ट केल्लें उदक हें बंद करचें ऑल लेजिस्लेटिव्ह पार्टी डेलिगेशन्स हे वेळ पडलो जाल्यार PM HM आनी जलशक्ती मंत्रालय हांकां मेळून हो विशय जो आसा आमच्या कडल्यान डिस्कस करपाचे फाटली 10-15 वर्सां कर्नाटकान जे काम केलां तेच खंय फुडें व्हरतात 1.5 वर्सांत कर्नाटकान खंय फकत सर्वे केला फाटल्या 3 वर्सांक एक्चुअली प्रॅक्टिकली आमी नदर दवरून आसा तेजेर आत्तां थंयसर प्रॅक्टिकली काम कांयच सुरू केल्लें ना
फाटले जे 10-15 वर्सां पयलीं जे काम सुरू केल्लें तितूंतलूच तेंच्यांनी उदक हाडयलां. फाटल्या 4-5 वर्सांचे कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करता. आमचे इंजिनियर थंयसर कंटिन्युअसली वचत आसा. सर्वे करा इतकेंच काम तेंच्यांनी फाटल्या 1-1.5-2 वर्सांक सर्वे करपाचें काम केलां. सुप्रीम कोर्टात 5 जानेराक सुनावणी. सुप्रीम कोर्टात ही तारीख आमकां 5 तारीख येता ती 5 तारखेक आमकां मेळ्ळ्या 5 जानेवारी. हे जी म्हणटा कर्नाटका कडेन DPR असलो तरी ते कांयच करू शकना. Even if they have a DPR, if they want to divert anything, in my view, under Section 29, they can't do it. Presently, only a DPR has been approved. It is not as if that they can start the work immediately based on this DPR. According to us, they cannot start the work. In fact, they cannot do anything insofar as diversion of water is concerned. And we are taking all the steps to ensure that insofar as state of Karnataka is concerned, there is no diversion that takes place from Khalsa and Bandura rivulets. विरोधकांनी तेको दिवचो म्हणून मुख्यमंत्र्यान मिटींग आपयल्ली, मात विरोधकांनी कूस मारली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. DPRाक दिल्ली NOC प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवन मुख्यमंत्र्यान सप्तका भितर फाटी घेवन दाखोवची, नाजाल्यार राजिनामो दिवचो म्हूण युनायटेड ओपोजिशन म्हादयचे इश्यूचेर आक्रमक. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्ली व्हरप म्हणल्यार दोळ्यांक उदक लावपाचो प्रकार. आमी खुट्याच्या माकड जावचे ना. DPRा विशीं सरकाराक खबर आशिल्लें. श्रीपाद भाऊची खंय नाटकां. म्हादयच्या इश्यूचेर एकठांय ओपोजिशन आक्रमक. सरकार फटयता. DPRाक दिल्ली NOC फाटी घेवंक मुख्यमंत्री WRD मंत्र्यान केंद्राक सांगचे, ना जाल्यार 7 दिसांत राजिनामो दिवचो. We tell the Chief Minister that once you lead the delegation, make sure that within a week's time, you withdraw, ask the Honorable Prime Minister and withdraw this DPR, failing to which you should resign on moral grounds. We will back you. You resign if you are unable to do it. कर्नाटकात वेंचणुको तेकिल्ल्यान म्हादयचो भंय. कर्नाटकान मारपाचे, गोंयान रेडिलेशन करपाचे. सेटिंग खंय आदींच जाला. गोंय सरकाराचे दिल्लीत कोत ना म्हूण विजय उलयलो. सरकाराक खंय आदीं सावन DPRाचें फिक्सिंग जाल्ला तें खबर आसा. श्रीपाद भाऊची नाटकां. आतां तो म्हणटा पळय आमकां सगळ्यांक यो म्हणून दिल्ली वचपाक, कितें डिसिजन ऑब्जेक्ट करपाक. DPR जें एप्रुवल दिलां सेंट्रल वॉटर कमिशनान तें आमी विड्रॉ कर म्हणटा. हांव म्हणटा हें डिसिजन करपाकूच CM इनवॉल्ड आहा. मे बी नॉट बाय सिटींग देर, बट सर्टनली ही वॉज अवेर. ही वॉज टोल्ड बाय अ बीग लिडर दॅट वी आर गिविंग द कन्सेंट, यू गो टू कोर्ट. आतां हे सगळें नाटक जें चालू आहा तें कोर्टान वचपाक. कोर्टान कित्या खातीर वता? आतां मार्च मेरेन कसो तरी टायम खावन कर्नाटकान BJPची मतां सेक्युअर करपा खातीर हो मुखेलमंत्री काम करता आनी ताजेर ताका कदेल राखपाक हो टेन्युअर दिल्लो आहा. इन्क्लुडींग श्रीपाद नायक जे कितें उलयता पळय तो अन्याय जाला म्हणून. अन्याय जाला जाल्यार तूं कितें करतालो तें? हो DPR केन्ना आयिल्लो? हो नोव्हेंबरान आयिल्लो. तूं करी कितें? आज हे मिटिंगेक कितें जातलें तें प्रेस कॉन्फरन्सात ताणें ऑलरेडी अनावन्स केलें. सो आमी कितें खुट्याचे माकड थंय वचपाक? म्हादयचेर BJPचो तमाशा. BJP गोवा आड BJP इंडिया हें खंय सगळें सेटिंग. आपाचो वेंजी उलयलो. आप म्हादयचेर 1 दिसाचें विधानसभा अधिवेशन मागता. And the show is that BJP Goa wants to fight BJP India in court. आणि हो तमाशा करपाक गोंयच लोकांक हिंग हाडले. आणि जात जाल्यार एक 1 day assembly session only for this particular and we can keep it open for all Goa. एजी खंय विधानसभेत आपोवचो. सरकारान म्हादय बचाव आंदोलनाचोय आदार घेवचो म्हूण विजयाची सुचोवणी. एजीक सेशनान हाड गोंयचे जनतेक सांगूनी, बिकॉज देर इज अ प्रोविजन इन अवर रुल्स ऑफ कंडक्ट वेर द AG कॅन बी ब्रॉट, बिकॉज AG इज द लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट. फर्दर आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर की राजेंद्र केरकर, निर्मला सावंत असल्यांक हाडून आतांचे जे नवे आमदार झाले और इवन द होल हाऊस तांकां ब्रीफ कर म्हणून, बिकॉज दे फॉट फॉर गोवा म्हण. म्हादय बचाव अभियान म्हणून जे आहा इज फायटिंग टू सेव डायवर्जन ऑफ म्हादय. सो दे आर डुईंग समथिंग विथ द गोवा गव्हर्नमेंट. आरजीचो विरेश मुख्यमंत्र्या कडेन 2 डिमांड घेवन पावलो. मिटिंगेक येवन डिमांड घालपाचे म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप. तूं मिटिंगेक येवन डिमांड घालपाचें? ना, आमी कितें केलां आतां आमची मेन 2 डिमांड आसा हाऊस कमिटी करपाची. दुसरो आसा व्हायट पेपर. पळय आमी फाटी ऑपोजिशनाचे हेजे थ्रू आमी घातलेले आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. गोवा टॅक्सी ॲपाक सरकाराचो बावटो. मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत सरकारान ॲपाक मान्यताय दिली. येरादारी मंत्री माविन बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो.
ॲप GLAच्या मालकीचें. ॲपाक रजिस्टर जावपी टॅक्सीवाल्यांक सरकाराची ऑफर. मोटार वाहन कायद्यांत दुरुस्ती करून फुडलीं 2 वर्सां सगळे कर ॲप टॅक्सीवाल्यांक खंय माफ. गोवा टॅक्सी ॲप म्हूण आमी हाडपा प्रयत्न करताले. तुमी म्हणटाले केन्ना येता तर फायनल इम्प्लिमेंटेशना खातीर हे ऑलरेडी कॅबिनेटीन आमी पास केल्ले आसा. मेन थोडक्यान म्हणजे दोनूच पॉयंट सांगता. मेन म्हणल्यार वॉट इज एप्रूव्ड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ एग्रिगेटर टॅक्सी ॲप called as Goa Taxi App for the operation of unified platform in the state owned by GEL, particularly at the time when new Mopa airport is becoming operational. हे झाले. दुसरे important constitute advisory body with approval of government having representation of stakeholders. हे important. Registered taxi union, travel and tourism association, DOT आमचे Department of Transport, Department of Tourism, who will periodically meet and advise on functioning of taxi app service so as to provide efficient taxi service and implementation of welfare measures for taxi operators. आता सगळ्यान मुखेल अशें आसा आमी मोटर व्हेकल टॅक्स जो ऍक्ट आहा तो आमी एमेंड करतले टू ऑल्टर द टॅक्स स्ट्रक्चर. जे ऍपार येता फुडले 2 वर्सां तांकां खंयचे टॅक्स भरपाक पडपा ना. तांकां आमी वेवर ऑफ टॅक्स दिता. So we are giving them this concession which we had given during the COVID period. आता ते टॅक्सी ॲप जॉईन केले तांकां फारीक करपा ना. म्हणजे 2 टॅक्स स्ट्रक्चर. कोण पळय ते जे येना तांकां ते नॉर्मल फारीक करचे पडटले. आनी 0 टॅक्स हे टॅक्सी ॲपाचेर जे कोण जॉईन जाता तांकां आनी जे कोण फारीक केल्ले आसा आनी जे जॉईन जाता सिन्स वी आर गिविंग दिस बेनिफीट फॉर 2 years 1 क्वार्टर बोलला तो रिफंड करतले आमी तांकां. मोपा एअरपोर्टाचेर येलो ब्लॅक टॅक्सी काउंटर जायच म्हणून पेडणेच्या टॅक्सीवाल्या रस्त्यार. इश्यू घेवन आमदार आर्लेकर टॅक्सीवाल्यां बरोबर मंत्रालयांत पावलो. मंत्री माविन आनी मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका. सकाळ सावन टॅक्सीवाल्यांचे मोपा धरणे. तेंक्याक RG, काँग्रेस, मगो आनी बाकीचे. सरकारान पेडणेकारांक फटोवपाचो यत्न करचो न्ही म्हूण शिटकावणी. मोपा एअरपोर्टार येलो ब्लॅक टॅक्सी काउंटर जायच म्हूण पेडणे टॅक्सीवाल्यांचे आंदोलन. टॅक्सीवाल्यांबरोबर आसा म्हूण दाखोवंक आमदार आर्लेकर धरण्यात वांटेकार. RGचो मनोज, जितेंद्र गांवकर, राजेंद्र कोरगांवकर, सुदीप तामोणकर धरून सगळे पावले. खरेंच जर तुमकां पेडणेकरांचे जर कल्याण करपाचें आसलें गेली 1 वर्सा पयलींच तुमी ह्यो सगळ्यो स्किमी घेवन येवंक जाय आसले. आमचे भुरगे आयज गाडयो बिडयो घेवन 5 तारखेक गाडयो चलोवपाक तयार जाता आसले. आयज आमच्या कडेन एकूय गाडी ना. सो म्हणजे हेच्या फुडें गाडी घेतले त्याच्या फुडें गाडी चलयतले खूब पयसची गजाल. तेचेर कोणाचेच उत्तर ना. सगळे त्या त्यांच्या प्रश्नाचेर सामके ओग्गी पडले. विषय असो दिसता त्या सगळ्या हेच्या वयल्यान की तांकां फक्त आमकां फटोवपाचो प्रयत्न, आमिशा दाखोवपाचो प्रयत्न. तुमकां ही स्कीम दिता, तुमकां ती स्कीम दिता, तुमचे अशें वेलफेअर करता, तुमच्या लग्नाक लोन मेळटलें, तुमच्या भुरग्यांच्या लग्नाक लोन मेळटलें. अशें जर आसा जाल्यार 22,000 टॅक्सीवाले तळमळटात ते आंदोलन करतात. तेंचें कल्याण तुमी कित्याक करूंक ना? निमाणे विशय तडीक लावंक म्हूण आमदार आर्लेकर आनी जीत टॅक्सीवाल्यांक घेवन मंत्रालयांत पावले. मंत्री माविन आनी मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका जाली. विशय समजावन सांगलो. कॉम्प्रोमायज जातले खंय मागीर काउंटर मेळना जाल्यार कॉम्प्रोमायजाक हांगासर कोण येयला तर हांगासर कॉम्प्रोमायज करपाक येवंक ना. आमी रावले हा ब्लॅक आनी व्हायट आमकां काउंटर जावं. येलो ब्लॅक ओके ते जातले. इशू कितें आसलो? इशू येलो ब्लॅक टॅक्सी जावो का नाका हेतून लिडर खंयचे असले, कोण सपोर्टिंग करता हे लागना. आता गोंयभर जितके इशू उद्भवता गोंयच्या अस्मितायेचें रक्षण करचे खातीर तेतून गोंया भायले कोण ना. फक्त प्रांत ह्या तालुका वेगळे आसता पूण इशू कितें आसता की गोंयच्या संदर्भान एक बरे रितीन कितें तरी जावचें. तसोच पेडण्याचे जे टॅक्सी आसत तांकां काउंटर मेळचो हेच्या खातीर कोणूय सपोर्ट आपल्याक एक्सटेंड करूं येता. ॲपाच्या संदर्भात आम्ही सांगला तो मागीर पळोवया तुमी कितें ॲपाचेर करता ते करात. पण आमचो येलो अँड ब्लॅक टॅक्सी स्टँड जो पर्यंत तुम्ही RTA कडल्यान नोटिफाय करून घेना तो पर्यंत आमचे आंदोलन अशेंच चालू उरतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. मोदी सरकाराचे नोटबंदीचेर सुप्रीम कोर्टांत मोठें जैत.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठान 4-1 बहुमतान 2016च्या नोटबंदी योग्य म्हणून निकाल दिलो. टेरर फंडिंग, बनावट नोटीचे नॅक्सस, काळ्या पैशा आड घेतिल्लो केंद्र सरकाराचो निर्णय सारको. केंद्राक तसो अधिकार आसा. रिझर्व्ह बँके कडेनय ते विशीं 6 म्हयने आदीं सावन सल्ला मसलत जाल्ली अशें कोर्टान म्हणलां. नोटबंदी योग्यच म्हणून सुप्रीम कोर्टाचो निकाल. 5 जुइजांच्या संविधानीक खंडपीठान 4-1 बहुमतान हो निकाल दिलो. नोटबंदी फाटल्यान केंद्र सरकाराचो हेतू योग्यच आशिल्लो आनी RBI कडेन सल्ला मसलत करूनच हे पावल केंद्र सरकारान उखलिल्ले अशें खंडपीठान स्पश्ट केला. नोटबंदीक आव्हान दिवपी 58 याचिका केंद्रान भायर मारल्यो. नोटबंदी वेळार कायदो मंत्री आशिल्लो बीजेपीचो फुडारी रविशंकर प्रसादान नोटबंदीचे भारतीय अर्थव्यवस्था, आतंकवाद, फंडिंग, काळो पैसो, बेनामी मालमत्ता, शेल कंपन्यो, डिजिटायझेशन अशा गजालींचेर ताचो परिणाम सांगलो. ये पूरी नीति टेरर फंडिंग, फेक करेंसी को रोकने के लिए और आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, उसको लेने का अधिकार है कि नोटबंदी के बाद 2,38,000 फर्जी शेल कंपनियां पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो मुखेली मोहन भागवत गोंयांत Z+ सेक्युरिटींत दाबोळे दनपारां लँड जालो. राबित्याक नागेशी देवळाचे अगरसाळींत देवस्थानाच्या वाठारांत सेक्युरिटी वाडयल्या. 7 तारखे मेरेन भागवत गोंयांत. 5 आनी 6 तारखेर संघाचे राष्ट्रीय पदाधिकारी आनी फ्रंटल संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांची नागेशी बसका. 7 तारखेर भागवत उलोवप करतलो. सर कुछ कमेंट देंगे सर कुछ कमेंट देंगे. सध्या नागेशी एक 4 दिसांचो एक मोठो नॅशनल लेवलाचे प्रोग्राम आसा. हातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे RSSचे जे शाखा प्रमुख आसा, नॅशनल लेवलाचे ऑफिसर्स आसा, जावं वेगळे वेगळे गटां म्हणजे BJP, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर सेना, भारतीय किसान सेना अशे वेगळे वेगळे गटांची एक मोठो एक संमेलन जावपाचो 4 दिसांचो प्रोग्राम आसा. आनी हेंय आमकां आयकूंक येता की जे गोंयचे RSS मेंबर आसा तांकां खंय तरी मार्गदर्शन मोहन भागवतजी हे 7 तारखेक करपाचे आसा. ते हांगासर नागेशी देवस्थानान हांगासर आयले आनी अजून पर्यंत ते हांगासर आसा नागेशी. 5 आनी 6 तारखेक तेंची एक म्हत्वाची मिटींग जी आहा ती हांगासर नागेशी देवळाची हॉल आहा तितूर जावपाची आसा. तशेंच पण जे तांकां सेक्युरिटी दिल्ली आसा Z+ सेक्युरिटी, जेणे करून तेंच्या म्हऱ्यान रिपोर्टर जावं लोकल्स कोणूच एलावड ना. आयज आमी सुद्दां ट्राय केले की देवळान वचून तांकां मेळटले, म्हळ्यार आमकां पासून पुलिसांनी आडयले जाल्यार तांकां मेळपाक दिलें ना. सो असोच म्हाका दिसता बंदोबस्तानूच ही फुडली 5 आनी 6 तारखेची मिटींग जातली काय कितें. सांखळे सोमारच्या सप्तकी बाजारा वेळार बोवाळ. बाजारा दिसा जळामळा बसपी पसरकारांक नवे सुवातेर शिफ्ट करता म्हूण कळना फुडें जागे आडावन 200 नवे वेपारी नाशिल्ले कडच्यान हाजीर. फामिलीच्यो फामिली पावल्यो. बाजारकार म्हणटा थळाव्यांक आदीं, उरल्यार भायल्यांक. नगराध्यक्ष म्हणटा बाजारा दिसा ट्रॅफिक जॅम जातालो. आतां पार्किंगाचोय प्रस्न सुट्टलो. सांखळे सोमारच्या सप्तकी बाजाराक बोवाळ. पसरकारांक सदच्या सुवातेवेल्यान अकस्मात उठोवन पालिकेन लँड फिलिंग करून नव्यान तयार केल्ल्या सुवातेर बसोवंक सुरवात केल्ल्यान गोंधळ. पालिका दिता तशी सुवात नाका म्हूण कांय कडेन बाचाबाची, हात घालपाचोय प्रकार जालो. मार्केटांत नवे सुवातेर बाजारांक बसयता म्हूण कळना फुडें ना थंयच्यान 200 वेपारी तयार. जागे आडोवंक फामिलींच्यो फामिली पावल्यो. सांखळेचे बाजारकार म्हणटात थळाव्यांक पयली सुवात, उरल्यार भायल्यांक. गोंयकारांनी खंय धंदो करूंक फुडें सरचे, भायल्यांक दिले म्हूण मागीर बोवाळ मारचो न्ही. एकटो बसतालो तेणें आपली सगळी फॅमिली घेवन येयला ह्या वेळार
आनी आपूण जागो हाडपाक. पूण हे आमी तशें जावंक दिवचे ना. हांगा आमकां पयलो मान आमच्या स्थानिकांक आनी हांगा कोण पयलीं येताल्याकूच बाकीच्या हांगा हें मेळचें ना. आनी हांव मागता बाकीच्या आमच्या रेग्युलर गोंयकारांक की तुमी जास्तीत जास्त स्वता धंदो करात आनी हांगा येयात आनी मार्केटान बसात आनी आपलो माल विकात. नाजाल्यार नुस्तें आमी म्हणटा भायल्यांक दिले अशें न करता तुमी मार्केटान येयात आनी मार्केटान बसात. थळाव्या पसरकारांक कार्डां दिल्यात तांकां पयली सुवात. आमचे ते स्थायीक आसा पळय तेंचे सगळ्यांचे आमी कार्डां केल्ली आसा. आमी तांकां पयलीं दितले. कशें आसा कितकेय जालें जाल्यार आमचे ते स्थायीक तेंच्यांनी पोट भरूंक जाय तांकां वयर सरूंक जाय हें आसा. नगराध्यक्षान सगळ्यांक जागो ऍडजस्ट करून दिलो. जागे सारखे मेळूंक ना म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळी. थळाव्यांक खंय आदी सारक्यो सुवाती जाय. तिने आधी सांगायला पाहिजे ना आदल्या दिवशी. नाही तर तिने मार्केट काय करायला पाहिजे होतं. एक सोमवारली तिने साईडला एकाला बसवायला पाहिजे सर. आज आमचा धंदा नाही काय नाही ह्याला सोपा कसा देणार. स्थानिक लोकांक जाय की जागा आमकां जाय हांगाचे पडपे घालून. हांव शिरगांव रावता सो म्हाका धंदा आमी धंदा करता. आतां हांगर एक एकट्यान 4 जागे हाडले 5 जागे हाडले कोणीय भायल्यांनी. आमकां जागो ना. आमकां जागो दिला तो कोणशाचो जागो दिला. नगराध्यक्ष म्हणटा साखळे सगळ्याक बसपी पसरकारांक एकी कडेनूच सुवात दिल्या. गिरायकांक पार्किंगेची व्यवस्था केल्या. सगळे जे रस्त्यार वेंडर्स आशिल्ले ते सगळ्या वेंडर्सांक आमी ह्या प्लेसीन एडजस्ट केला. गणपतीचे मंडप आसा थंय आमी 4 व्हिलर पार्किंग प्लेस फॉर द लोकल कस्टमर्स तयार केलेली आसा. सेकंड कार पार्किंग आमी प्लेस तयार केला की ग्राउंड जो आमचो आसा म्युनिसिपालिटी ग्राउंड त्याच्या वयर जे कपडेवाले बसताले टुवर्ड्स बस स्टँड. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. 19 डिसेंबराक पड्डेमळ कुटचड्यार एका घरांत 70 लाखांची चोरी जाल्ली. 12 दिसांनी पुलिसांनी दोगा चोरांक धरले. तेवटेन मडगांव पुलिसांनी गाडयांच्या चोरयेचे केशींत कोल्हापूरच्या एकल्याक उखल्ला. ताचे कडच्यान 3 टू व्हिलरी जप्त केल्यात. आरोपीक 7 दिसांची पुलीस कस्टडी. 19 तारखेची पड्डेमळ कुटचडे हांगा चोरी जाल्ली. अरावंड 70 लॅक्स जे लग्नाचे घरांतले जे दीस लग्नाच्या घरात चोरी जाली. आनी त्याचे नंतर आतां अरावंड 12 दीस जाले पुलीस आसा ते चोरांक धरपाक यशस्वी जाल्ले आसा. तेजे भितर एकटो चोराचें नांव चिमा म्हणून दुसरें आसा मुजफ्फर. आनी हे दोगांनी मेळून हे जे चोरीचे आसा तेणी प्लॅन करून हे चोरी धरलेली आसा. तशेंच हे फक्त हे कुडचडे पुरते नावेली आनी बिचोली हे हांगा बी चोरयेक दोगांनी शामील आसा अशें. मडगावात 2 व्हिलर चोरतना एकल्याक रंगे हात धरलो. ताच्या कडच्यान आनीक 2 2 व्हिलर सापडल्यो. 29 तारखेक न्हू स्वप्नील अस्नोडकर यांनी मला कंप्लेंट दिली. त्याची मोटरसायकल स्कूटर चोरून येयली म्हणून. आनी ती आमी 30 तारखेक एक्युजाक धरलो. तेजें नांव आसा अविनाश पाटील. हो रावता कोल्हापूर. तेका रेड हँडेड धरलो ते गाडयेन. आनी मागीर इंट्रोगेशनाचेर आमकां आनी 2 गाडयो मेळ्ळ्यो. टोटल 3 गाडयो. एक ती म्हापसा रजिस्टर आहा आनी तेजे कडेन कितें मेळटा जाल्यार आमी आतां फायंड आवट करता. आनी तेका 7 दीस रिमांड दिला पुलीस कस्टडी. केन्ना येयल्लो तो क्रिसमसा दिसांनी येयल्लो म्हणटा. इंट्रोगेशनाक क्रिसमसा दिसांनी येयल्लो काय. आनी कोण पार्टनर आसा जाल्यार व्हेरीफाय करता. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील आनी क्रिस्तानन पेडणेकार. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गरजेचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.